आम्ही सगळे एकत्र आयिल्ले आसा, देश एकत्र आयिल्लो आसा आनी आज आमी हो दीस आमी साजरो करता. आमकां जवळ जवळ 75 वर्सां जालीं आनी आमचे देश तुमी जाणा आसतले इतले जाती धर्म हे आसतना प्रांत आसतना तरी सुद्दां आमचो देश फुडें वचत आसा. कितले कोणे कितले प्रयत्न केले जाल्यार आमचो देश फुडें सगळे तरेची प्रगती जाल्ली आसा. आनी आमचो देशाचो जो प्रायम मिनिस्टर आसा तो एकदम खंबीर आसा आनी तो खंबीर आशिल्ल्या कारणान हो विकास जाता. तो विकास तो मोठ्या प्रमाणात घडून हाडटा. बाकीचे सगळे आमचे जे नेते जावन गेले तेणी सुद्दां ह्या देशा खातीर वावरले. सगळ्या देशा खातीर तेणी काम केलें आनी आमचे देश फाटीं आशिल्लो आनी आमी गरिबी आशिल्ले आनी आमकां गांवांनी जाय तशी स्कुलां जर कॉलेजी नाशिल्ल्यो ते आयज आमी स्वतंत्र जाल्ले कारणान आमकां हें मेळ्ळें. नाजाल्यार आमकां 450 वर्सां पुर्तुगेज हांगा राज्य केलें आमी तितली कांयच प्रगती जाली ना. पूण आमी जेन्ना स्वतंत्र जाले आमचे देश तेन्ना आमचे गोवा स्वतंत्र जालें आनी आमचे हे गोवाची स्वतंत्र्या खातीर आमचे खुबशे सैनीक स्वतंत्र सैनीक तेणी त्याग केलो. कुटुंबाक परवडी उदोस जाली तरी सुद्दां तेणी हें केलें ना. सगळे स्वतंत्र सैनीक तेजी कुटुंबाक हांव सगळें आयज दिसा करून दिता आनी तेंची याद करता. कारण तांकां लागून आमची गोंय स्वतंत्र जालें बेगीन. आनी जे 450 वर्सां गुलामी आशिल्ले देश स्वतंत्र जाले नंतर आमकां हें आमकां पळोवपाक मेळटा आयज उदरगत देशाची. आनी सगळे तरेचे लोकांक जे वंचीत आशिल्ले लोक शिक्षणा पासून तांकां सुद्दां आमकां सगळे तरेची स्कुलां कॉलेजी सगळे जाल्यो गांवांत जाले आनी तेंची आयज प्रगती जाता. आनी ह्या प्रगती जावं गोंयच्या प्रगती ह्या सगळे तरेच्या लोकांचो हातभार लागता. म्हणून आयज आमचे देश इतलो फुडें गेलो आसा.